गोंय राज्य जैवीक विविधताय मंडळान पावसांत रानांतल्या रोयणींचेर उगपी अळमी मोठ्या प्रमाणात काडची न्हय म्हूण लोकां कडेन मागणी केल्या। अळम्यांच्या जातींचो सांबाळ करपा खातीर लोकांनी रोयणींचेर 50% अळमी दवरची। रानांत रोयणींचेर उगवपी अळमी मोठ्या प्रमाणात तोडिल्ल्यान पर्यावरणाचो समतोल बिगडटा। आयज अनेक अळम्यांच्यो जाती नश्ट जाल्ल्यो आसात। तशेंच पुराय वाड ना जाल्ली बारीक अळमी काडिल्ल्यान फुडल्या वर्सांनी अळमी उगवपाचें प्रमाणय कमी जायत वता। फुडल्या वर्सा अळमी येवपा खातीर पुराय वाड जाल्ली अळमी रोयणीचेर कुसपाक जाय आनी मातयेंत विघटन जावपाक जाय। तशेंच अळम्यांचे बारीक कळे काडपाच्या प्रकाराक लागून रोयणींतल्या वाळटीच्या आळ्यांकय धोको निर्माण जाता आनी पर्यावरणाचो समतोल बिगडटा। पर्यावरणाचो समतोल बिगडिल्ल्यान माकडजोरा सारको संसर्ग पातळपाची शक्यताय आसता। खाजगी रान मालकांनी आपल्या रानांतल्या रोयणींचेर उगवपी अळम्यांच्या जातीचो सांबाळ करपा खातीर यत्न करचे अशें मंडळान मागलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।